आजच्या दिसा हे देवाचें उतार आमी आयकुया. आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत कोण देवाचेर विश्वास दवरता, देवाचेर बाबार्थ दवरता, तांकां देवाचें रक्षण आसा. गॉड्स प्रोटेक्शन तुमकां हर एकल्यांक एक पाटी आनी कालें करता आमी अशें चिंतता आमकां देवान सोडून सोडला म्हणून. कश्ट येतना अनवार येतना देवाच्या रक्षणाक आमी ना म्हणून एके पाटी चिंतता. मस्त टेन्शन जाता, वारीस जाता तुमी. पूण आज तुमकां एक घटाय दिवचे तसले उतार. तुमच्या जिवितांत देव कशें प्रोटेक्शन दिता, रक्षण तुमचें कशें करता. मोइजेत हांव धरलेलें निमाणें उगडेपणाच्या ग्रंथानुसार कोणाक कशें देवान रक्षण दिलां हे सगळें आमी जाणा जावया. तर आमी वाचया आज प्रत्येक जावन निर्गमन पुस्तक. जेन्ना मोइजे इस्रायल परजेक इजिप्तच्या गुलामगारांत भायर हाडटा आसतना सरेस्पर देव मोइजे मारिफात उलयल्लो आनी तांकां कशें रक्षण दिल्लें, कशें ताजें प्रोटेक्शन केल्लें. निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय 13 आनी 14 वाक्य. Exodus chapter 14 verse 13 and verse 14. मोइजेन जाप दिली भियेनाकात थीर रावा आणि सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतले. आज फाल्यां न्ही, आज आमकां हर एकल्यांक सुटका दिवच्या खातीर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें करतलो म्हूण तुमी जाणा जाया म्हणटा. कितें करतलो पळया. आणि 14वें वाक्य सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. गडबड करनाकात. आमी काल येयले कश्ट गडबड केली. सगळे आमचो भावार्थ वगडयलो. काल जाता कोणना म्हणून अर्द लोकांनी आसा पळय पिडा आयिल्ल्या वेळार भियानंत मरचें निजावन तांकां मरण आमच्या खातीर खंयची पिडा येना. तांकां एक जिवितांत आनी एक नवें जिवीत दिवच्या खातीर त्या पिडेंत हांव देव भायर काडटा. आमी चिंता हें पिडा आसता पुरो देवान धाडची म्हणून. अयो देव आमचो इतलो मोग करता गे. इतले आमकां त्या पातकांत आसल्यार आमकां त्या पातकांत सोडोवच्या खातीर आपल्या पुताक बाकी दवरनासतना संवसाराक धाडला जाल्यार तसो मोग कोलो पळया. तसो मोग आमी अनुभव केला गे. अनुभव करना जाल्यार आज आमी अनुभव करया. देखून तुमी खंयची गडबड करचे ना. शांत रावा म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी क्लियर सर्वेस्पराची उतरां ही मोइजेक सांगलेली. तुमी शांत रावा, सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो. कशें मोइजे उलयता पळय देवाचें उतरां. सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो. देखून सर्वेस्पर तुमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट अनवार पिडा शिडा तुमी देवाक कान घेवन ह्या झुजान तुमी देवाचे तुमच्या मुखल्यान सर्वेस्पर देव येतलो आनी तुमच्या कितेंच वायट घडनातले बरें तुमकां राखतलो. एखाद्याला वायट घडलां जाल्यार त्या वायटांतलो देव काडटलो. तुमकां देवाची कापळत आनी कृपा निरंतरी तुमकां मेळटली. इस्रायल परजेन कितलें त्या इजिप्ताच्या गुलामगिरींतल्यान भायर येतना खलें पुरा अन्नडपणां केली. कितलें बरें नाका जाल्लें केलें जाल्यार देवान तांकां बक्षिलें. तांचें पयन कंटिन्युएशन केलें. पूण कोण पळय इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामगिरींतल्यान काडटना पळया सद्द म्हळ्यार त्या गांवाक वचून पावोंक 20 दिसाचें पयन. पूण देवान तांकां 40 वर्सां काडलीं. कित्याक तांणी म्हळ्यार डिले केलें तांच्या जिवितांत. जर आमी आज एक्सेप्ट करना जाल्यार देव सर्वेस्पर देव म्हाका राखता म्हाका सांबाळटा म्हणून एक्सेप्ट करना जाल्यार जर आमी देवाचेर दुबावता जाल्यार आमकां जिवितांत देवान करचें बरीं कामां डिले जातात. कालच तुमी डिले करूंक राखतात. आजच सर्वेस्पर देव म्हणटा पळय मोइजेन जाप दिली भियेनाकात कांयच भियेनाकात थीर रावा. आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण पळया. एका मनशा खातीर एक आत्मा बाचाव करच्या खातीर देव कितें करूंक शकता. देवाचो मोग तितलो जावन आसा. तसो मोग अगणीत. आमी एक गीत गायतना देवाचो मोग तो आमकां कितल्या गुंडाय आसा तें आमकां तळ मेळना. ताची रुंदाय कितली आसा आमकां हाताक धरूंक मेळना. ताची उबाराय कितें आसा आमकां हात थंय पावनात.
त्याच्या मोगाची रुंदाय गुंडाय आणि उभाराय खेळ दिवरती म्हणून कोण ती या संवसारात येदळ म्हणून जर समजून कान गेलो कोणी ना ते कितली भाग्यवंत जाऊन दी कितली शांत जाऊन दी ताणी तो देवाचो संपूर्ण मोग कितलो म्हणून अजूनही सोदून काढून या संवसारात कोणेही साध्य ना इल्लोसो मोग मेळ्ळा 1% मेळ्ळ्यार आमी भागीतसय मोगाच्या भाव आणि बहिणी देखून तुमच्या जिवितांत कितें घडटा कालें घडटा टेन्शन करिनाकात शांत रावा म्हणटा द्वितीय पुस्तक आमकां सांगता ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 20 वर्स 4 द्वितीय पुस्तक 20 अध्याय कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पासत तुमच्या दुश्मना विरोध झुजतलो आणि तुमकां राखतलो पळया कळले उतार पळया कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमचे पासत तुमच्या दुश्मना विरोध झुजतलो कोणी आमचो दुश्मन कोण मेन आमचो दुश्मन सैतान आमचो दुश्मन तुझे भाव तुझे दुश्मन नाही तुझी बहीण तुझे दुश्मन नाही तुझी आवय तुझो दुश्मन नाही तुझी बापूय तुझो दुश्मन नाही तुझी सासूमाय तुझी दुश्मन नाही तुझो माव तुझो दुश्मन नाही तुझो जावय तुझी सून तुझी दुश्मन नाही ही संवसारांतले खंयचे मनशां तुझी दुश्मन नाही तांकां दुश्मन जावचे बरी करचें कोणें सैतानान देखून आमी सैताना विरोध झुजोंक जाय कित्याक देवाचें रक्षक कवच आमी घालून ह्या झुजांत आमी थळाक देवंक जाय आत्मीक तरान आमी वाडवळ काणगेवंक जाय आत्मीक तरान आमी भरोवंक जाय आमी धैर्य काणगेचे देव आमचे सांगत आसा देखून पळया क्लियर कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासत तुमच्या दुश्मना विरोध झुजतलो आनी तुमकां राखतलो आमकां राखता देव एका दळां पळया चिंतून पळया मगच्या भावानी बुद्धीच्या जिवितांत कली घडितां घडून आसचिनात कितले पटी अवघडाक तुमी बली जाल्यात कोण ना कितले परी मारेकार पिडेक तुमी वळख जाल्यात कोण ना कितले पटी आनी कितें दुश्मनाच्या हातान तुमी सांपडल्यात पळया हे दळसर देवान राखोना गे तुमकां कोणें राखले तुमकां तुमची कोणी मनशां तुमच्या फाटल्यान आसली गी तुमी एकसरपणान खंय पैन करतना कितें तुजी कुटुंबाची तुजे सांगत आसतात गी ना देव तुजे सांगत आसा देव तुजे सांगत आसा देव तुका राखता हे आमी समजून काणगेच्या मोगाच्या भावनी कोणाचेरी भावार्थ दवर नाका त्या संवसारांत तो राखता ताचें बोळ आचें बोळ पॉलिटिकल आनी कालें आमचे फौज आनी ते पुरा भरवस तांचेर दवर नाकात ते मनीस ते एका सादारण इल्ल्या मट्टाक मात्र तुका राखोंक शकतीत पूण तुमच्या भुरग्यांक तुमकां तुमचें जिवीत राखचें सर्वेस्पर देवान सर्वेस्पर देवाचें काम हे सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगत आसा देखून हे रक्षण तुमी काणगेवंक जाय मगच्या भावा आनी भयणी दुबाव नाकात कित्याक म्हणटा सामुएलाचें पयलें पत्र 1 सामुएल आनी तूं क्लियर सांगता मगच्या भावा आनी भयणी 1 सामुएल चॅप्टर 14 वर्स 6 चॅप्टर 14 वर्स 6 अशें सांगता पळया जोनातानान आपल्या शास्त्रवाहक सेवकाक म्हळें जोनातान झुजाक वता आसतना त्याच्या शास्त्रवाहक सेवकाक म्हळें ये आमी बेसुन्नती मनशांच्या रक्षा दळाचे चौकेशी वसुया बेसुन्नती म्हळ्यार तांच्या विरोध आयल्या त्या दुश्मना विरोध झुजोंक आमी वसोया एखाद्या वेळा सर्वेस्पर आमकां कुमक करीत सर्वे पळय भावार्थ पळय एखाद्या आमकां सर्वेस्पर कुमक करीत कित्याक जैत दिवंक सर्वेस्पराक असाध्य नाही जैत दिवंक सर्वेस्पराक असाध्य नाही अंडरलाईन करा या तुम्ही बायबल काणगेन वाचता जाल्यार अंडरलाईन करा केदाळे आमी वर्ड ऑफ गॉड आयकतना बायबल आमचे सांगत आसचे तो काडीचे वासीचे एक पेडणे काणगेचे ना मार्कर काणगेचे अंडरलाईन करीचे अंडरलाईन जाल्यार ते सुकोन वता अंडरलाईन करता अनियमिती आसतना ते अंडरलाईन केल्ले तुका वाचूंक मेळटा पळया क्लियर अंडरलाईन करा कित्याक जैत दिवंक सर्वेस्पराक असाध्य नाही जैत दिवंक सर्वेस्पराक असाध्य नाही मोगाच्या भावा आनी भयणी कशें सांगता जोनातान पळया आनी मुखार जावं जायत्या उद्देशी जावं थोड्या उद्देशी आनी जायत्या उद्देशी थोड्या उद्देशी जायतो लोक आसूं दी हे थोडे मिलिटरी आसूं दी तांचे विरोध आमकां सर्वेस्पर जैत दितलो जावंक पुरो व्हडली एक फौज तुका आड घालूंक सैतानाची व्हडली फौज तुज्या भोंवतणी येवंक पुरो पूण भिये नाकात तूं एकलोच आसल्यार देवदूत तुज्या खातीर झुजतले देवान धाडलेले देवदूत आमचे सांगत आसात ते आमचे खातीर झुजतात आनी देवाचें उतर तूं वाचताय जाल्यार ती दोनदारीची तालवार तुजे भितर आसता ती फायट करता तुजे विरोध येतल्या हर एका वायटा विरोध फायट करता हर एका देवसारीची पदवी ती कातरून वडयता तुजे भितर आसलें देवाचें उतर देखून आमी सांगचे चड आनी चड देवाचें उतर वाचूंक जाय आमच्या भितर जाय
ते आमकां रिएक्शन दिता, आमकां फायट करता. आमच्या जिवितांत दुस्मान येताना, वायटाच्यो शक्ती येताना सगळे आमकां झुजोवंक जैत दिवचे ते देवाचें उतर मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक जे देवाचें उतर तुजे भितर आसा जाल्यार सर्वेस्पर देव तुजे सांगता आसा तुजे भितर आसा. कित्याक तें देवाचें उतर जिवंत आनी क्रियात्मक म्हणटा. हेब्रेवांचें पत्र 4 अध्याय 12वें वाक्य, हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 अशें सांगता. देवाचें उतर हें आयकुया आमी. देवाचें उतर कितलें क्रियात्मक. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते देवाचें खरे. उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजले 2 दरींचे तारवाली प्रास पाजिल्ल्या 2 दरीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात चड असले. कातरूंक शकतात असलें. प्राण आणि आत्मो प्राण आनी आत्मो संद आणि हाडांचो सार आनी आडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत मेकळे करूंक म्हळ्यार विधूंक ताका सकत आसा. विधूंक ताका सकत आसा. विधूंक ताका सकत आसा. कोण मनशाच्या काळजांतले अत्रेक काळजाचे अत्रेक, तुज्या काळजांतले अत्रेक आणि चित्नान ते पारखीता. आनी चिन्ना ते पारखिता. जावंक पुरो तुजो दुस्मान, तुजो मनीस ताच्या काळजांत कितेंगी दुसरें कितेंगी दवरून कुसडाय दवरून तुजे विरोध झुजोवंक येता. जावंक पुरो तुका ताच्या काळजांत कितले अत्रेक आसात गोत्तू ना. पूण तुजे तें देवाचें उतर आसल्यार तें देवाचें उतर ताच्या काळजा भितर आसले सगळें कितें कुसडाय तें अर्थ करून काण घेता आनी तें बेंडून नितळ करता. त्या मनशाक तुजें तें येताना परिवर्तन जाल्लो तुका मेळटलो मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमचे दुस्मान आमचे विरोध कितलेय झुजोवंक येवं दी. खंयच्या मनशाचें मन जाल्यार ते कॅप्चर करून दी, तांचे काळीज जाल्यार कॅप्चर करून दी. सैतान जाल्यार देवाचे सगळं ताच्या वर्ती जावन आसा. देव ताच्या मोतींतली चिन्हां जाणा. तुजें तें आसलेलें देवाचें उतर ताची भोगणां जाणा. ताचे भितर आसले सगळे कुसडाय तें तुजे भितर आसलें देवाचें उतर ताका तें पारखिता. ताचें तें कितें आसा खोटेपण आसा, तुजें तें कितें खोटेपण आसा सगळें तें पारखिता, नितळ करता, तुका पवित्र करता. देखून देवाचेर विश्वास दवरया. 2 सामुएल आमकां सांगता. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्सेस 3 and 4. म्हजो देव म्हजो देव म्हजें खडाप म्हजें खडाप ताचे थंय घेता हांव आसरो. ताचे थंय घेता हांव आसरो. अंडरलायन करा, ही पुरा वाक्य अंडरलायन करा. पळया, म्हजी ढाळ म्हजी ढाळ म्हज्या तारणाचे सिंग म्हज्या तारणाचे शिंग म्हजो दुर्ग म्हजो दुर्ग म्हजो अस्रो म्हजो आसरो म्हजो तारक म्हजो तारोक हिमसेंतलो म्हाका तूं राखताय. हिमसेंतलो म्हाका तो राखताय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकड 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 हे उतार आमी हर एक रिपीट कर सांगया. म्हजो देव म्हजो देव म्हजें खडाप म्हजें खडाप ताचे थंय ताचे थंय घेता हांव आसरो. घेता हांव आसरो. म्हजी ढाल म्हजी ढाळ म्हज्या तारणाचे शिंग म्हज्या तारणाचे शिंग म्हजो दुर्ग म्हजो दुर्ग म्हजो आसरो म्हजो आसरो म्हजो तारोक म्हजो तारक हिमसेंतलो हिमसेंतलो म्हाका तो राखताय. म्हाका तूं राखताय. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक स्तुती फावो. स्तुती पावो. ताका हांव उलो मारता ताका हांव उलो आनी मारता म्हज्या आणि म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. म्हाका तो निवारता. आमेन. आमेन. सक्कड म्हणा आमेन. 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 जे कितें आमी वाचले म्हळे ते म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आतां जारी जावन जालें. ते सील मारली जेजून ह्या वेळार तें आनी उतार म्हज्या आनी तुज्या मतींतले काडूंक शकना सैतान. तूं म्हज्या आनी तुज्या काळजांतले उतार काडूंक शकना. सील जालें. 2 सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 3 and 4 अंडरलायन करा तुमच्या बायबलान. नाजाल्यार खंय म्हणे बरोवन दवरा, एका बुकार बरोवन दवरा ना. ही उतरां आनी एक पाटी मेळना तुमकां. कितले पाटी बायबल वाचतना चुकोन वेतात. देखून हांवें सांगचें अंडरलायन करीचें म्हणून बायबलान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव तुमकां राखता. बिलकुल भिये नाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी क्रिस्तांवांनी आमी भियोंक ना. कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 17वो अध्याय आनी वाक्य 7 आणि 8. किर्तनाचो ग्रंथ. तुझ्या मोगाची विस्मिता म्हाका दाखय. पळया देवा कारणी कशें मागता दावीद राय. तुज्या मोगाची विस्मिता म्हाका दाखय. आपल्या दुस्मानातावन तुझ्या उजव्याक आपल्या दुस्मानातावन तुज्या उजव्याक आसरो घेतल्यांच्या तारका आश्रय घेतल्यांच्या तुज्या उजव्याक. हॅलो, हर एकली समजून काण घेया. तुम्ही आता बसल्यात पळय, तुमच्या उजव्याक तुमचो तारोक आसा. तुमच्या उजव्याक तुमचो देव आसा. तुमच्या उजव्याक जेजू क्रिस्त आसा. हर एकले तुम्ही जाणा जाया. आनी म्हणटा मुखार उजव्याक आसरो घेतल्यांच्या तारणा तारका तारोका
तुझ्या दोळ्यांतले बावले बरी तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख म्हाका राख तुझ्या पाकट्याच्या सावळेंत तुझ्या पाकोड्याच्या सावळेंत म्हाका लिपय म्हाका लिपय Praise the Lord. हे आमचे मागणे जावं दी सकड आमी एक घडी बोर ही मागणे परत करया हांव उलो करता तुमी हे रिपीट करा या तुझ्या मोगाची तुझ्या मोगाची विस्मिता विस्मिता म्हाका दाखय सर्वेस्परा म्हाका दाखय सर्वेस्परा आपल्या दुस्मनात हांव न्हू आपल्या दुस्मानात हांव न्हू तुझ्या उजव्याक तुझ्या उजव्याक आसरो घेतल्यांच्या आसरो घेतल्यांच्या तारका तारका तुझ्या दोळ्यांतले तुझ्या दोळ्यांतले बावले बरी बावले बरी म्हाका राख म्हाका राख तुझ्या पाकोड्याच्या पाकट्यांचे सावळेंत सावळेंत म्हाका लिपय म्हाका लिपय आमेन 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 आमेन. हे देव व्हडलें रक्षण पळया तुम्ही काले जाल्यार तुझ्या दोळ्यांच्या बावले कोणी आपडतात गे एक काले ल्हानशे एक धुळीसो कण पडल्यार कितले आमी दोळे गश्टिता कितले बरी उदक घालून धुता देव आमकां त्या दोळ्याच्या बावले बरी तो राखता मगोच्या भावानी भयणी व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट वर्ड हे तुमच्या जिवितान तुमी तुमच्या जिवितान मतीन घाला अंडरलायन करा वाचा तुका दोळ्याच्या बावले बरी दोळ्यांतल्या बावले बरी देव राखता तुका कितेंच वायट घडोवंक दिना आनी कितें वायट येता जाल्यार ताचे तावन तो तुका भायर काडटा जावंक पुरो संवसाराचे कितें प्रॉब्लेम्स असतात घराचे प्रॉब्लेम घे जाग्याचे प्रॉब्लेम घे आमच्या पातका वरवीं जावंक पुरो ह्या कितें प्रकृतीचे विखप जावंक पुरो कितें जावंक पुरो कल एकच टानवर आयल्यार हाचे तावन एकच ती एक सकत आमकां राखोवंक शकता म्हळ्यार ती देवाची सकत दुसरें कोणीय जायना हाचे तावन भुमयेचे प्रकृतीचे युवक कोणाच्यांनी कंट्रोल करूंक जायना कंट्रोल केल्यार येदोळ करते आसले हे जायना खंयच्या विज्ञानिकी जायना गडगड्या जगल्या नंतर रावोंक कोणाकी जायना पावस तर रावोंक कोणाकी जायना परचे पळया तुमी पळया आदल्या एक 10-15 दिसां भितर कितें जालें दुबय ओमान आनी तेणें बहरेन थोडे कडेन सावदी कितें तुफान आयलें कितें उदक कितें पुरा बुडोवन गेलें पळया कोणाकी रावोंक जालें गे तांचे कडेन सकत ना गे तांचे कडेन विज्ञानी नात गे कोणाक कितें रावोंक जायना हें रावयचें जाल्यार देवान मात्र म्हाका भावानी भयणी देखून समजून काणगेचे आमी खंयच्याय मनशाचेर विश्वास दवरचो नाका कोणी आमकां राखनात पुरा सांगतात हे भियेनाका हांव आसा म्हणून कितलो तेंप आसा तो भियेनाका हांव आसा म्हणून पूण देव सांगता भियेनाका हांव आसा हो संवसार सरा पर्यंत म्हणटा कोणी हांव सांगूंक सांगता की हांव तुमचे सांगत आसा संवसार सर ना हांव फाल्यां वचून जावन मागीर कोण आहा ना अशें जायना आमकां ह्या संवसाराच्या आखेर पर्यंत राखून व्हरोंक एकलो मात्र शकता तो सर्वेस्पर देव मात्र देखून आमी इम्पॉर्टन्स कोणाक दिचे देवाक मात्र म्हाका भवानी भयणी तो मात्र म्हाका आनी तुका प्रोटेक्शन दिवंक सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 34 वर्स 6 अशें सांगता आमकां 34 हांगा आसा एक दळधिरो हांगा आसा एक दळधिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका ऐकता सर्वेस्पर ताका आयकता आणि सगळ्या त्याच्या आकांतांतलो निवारता पळया कळ्ळें उतार हांगा आसा एक दळधिरो तूं कलोय जावं दी हांगा एक दळधिरो म्हणलो शब्द सयत यूज केला म्हळ्यार दळधिरो जावन आसल्यार तूं कोट्यापणांत आसल्यार तूं पातकांत आसल्यार तूं वायट संवयांत वळख जाल्यार सर्वेस्पराक तो उलो मारता तूं जेन्ना तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराक उलो मारताय तूं कितल्याय खोटेपणांत आसूंक पुरो पूण जर तूं एक उतार देवाक उलो मारताय जाल्यार सर्वेस्पर तुका आयकता सर्वेस्पर तुका आयकता आनी सगळ्या तुज्या आखांतांतलो तो तुका निवारता सगळ्या तुज्या आखांतांतलो सगळ्या तुज्या पिडेंतलो सगळ्या तुज्या निरासपणांतलो सगळ्या तुज्या सलवणेंतलो सगळ्या तुज्या रिणाच्या भारांतलो तुका देव राखता तुका देव सोडून घालिना देखून ही उतरां आमच्या मतीन कसंय मगाच्या भावानी भयणी देव कशें पयल्यांत हांव मनशा कुळाक राखून आयला कशें दावीद रायाक राखून आयला कशें मोइजेक राखून आयला कशें इस्रायल परजेक राखून आयला कितल्या जाणांक सांग पावलो हाचे विशयी आनी बरेंकर सांगता ज्या पत्रांनी मुखार आयकतले आमी पूण किर्तनाच्या ग्रंथांत तातूंत 17 आनी 18 वाक्य अशें सांगता प्रत्येक 34 वर्स 17 and 18
नीतिवंत मनशां उलो मारतात पळय दळदीर म्हणसो उलो मारल्यार देव आयकता आता नीतिवंत मनीस उलो मारल्यार सरेस्पर तांचे आयकता सर्वेस्वर ताकाय आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतले सगळ्या त्याच्या आकांतांतली तांकां निवारता तांकां तो निवारता म्हळ्यार तेच आनी दैर सांडलेल्यांक धैर सांडलेल्यांक सरेस्पर लागीं तो आसा लागींत आसा खंतीन बुडलेल्यांक कंदीन बुडलेल्यांक तो निवारता तो निवारता पळया मग दलदीरपणाने ताणें उलो मारल्यार देव ताचें आयकता नीतिवंत मनशाने उलो मारल्यार तो आयकता आनी धैर सांडलेल्यांक सर्वेस्वर लागींत आसा एक काल देवाचें उतार पळया हे आज म्हाका दिसता एक व्हडले आमकां कालें जालां व्हडली कितल्या वर्सां जावन पूर्ण दवरलेली ट्रेजरी आज आमकां उक्ती जाल्या हे देवाचें उतार ट्रेजरी पूर्ण दवरली आमकां जावंक पुरो मस्तपटी तुमी आयकलां जावंक पुरो पूण तुमच्या मोतीक वचोना जावंक पुरो काळजाक वचोना जावंक पुरो पूण आज तुमच्या मोतीन खाण घेया तुमच्या काळजान ते जगोवन दवरूंक करपा लाभ देव तुमकां दिता आज सर्वेस्वर देवाची कृत्यां कितली नीतिवंत मनशां उलो मारतात सर्वेस्वर तांचेंय आयकता सगळ्या ताच्या आकांतांतली तो तांकां निवारता धैर सांडलेल्यांक सर्वेस्वर लागींत आसा कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता कंतीन बुडल्यात आज कितल्या जाणांची कंत कांय ना संवसारी पुरा कंत आमी दुसरी कंत ना मेल्या उपरांत खंय येता ती कंत पुरा ना आज मनशांक संवसाराची ती कंत आपल्या भुरग्यांची कंत बापायची कंत आवयची कंत बायलेची कंत भुरग्यांची कंत फाल्यां काल जाता कितें जाता म्हजी भुरगीं कशीं जातात इत्त कंत थोडी कंतीनंत जिरोवन 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 मरतात कंतीनंत काल्याक देवाचेर विश्वास दवरा म्हणटा म्हजेर भावार्थ दवरा म्हणटा सर्वेस्वर देव आनी किर्तनाच्या ग्रंथांत तातूंत तूं वर्सेस 19 मुखार वाचल्यार नीतिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात नीतिवंत मनशांचेर कश्ट येवचे जायते आसात दलदिरांचेर मात्र न्ही अनितांचेर मात्र न्ही नीतिवंत मनीस जाल्यार तुजेर कश्ट येतात म्हूण सांगता सर्वेस्वर देव लागीं आसा मागीर पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता कितले कश्ट आयल्यार सर्वेस्पर तुका तो निवारता ताचे तावन तो निवारता देवाची काकुळटांनी करपा पळया केदी वर्ती म्हणून तुमी समजून काणगेचे सगळ्या तांतल्यान तो निवारता तुका ह्या वेळार सुमया जेजूची काकुळटांनी करपा ह्या वेळार आमी मागया क्लियर सांगता मुगोच्या भावा आनी भयणी नीतिवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात तर कश्ट ह्या संवसारांत कोणाय की सुखान म्हण जालें नीतिवंत मनशांक जायते कश्ट येतात जाल्यार तुमी दुसऱ्यांची गजाल कशी म्हूण सांगची कश्ट येतात पूण थंय काल दिता पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्वर तुका निवारता कितें कश्ट आज तुका कश्ट आयल्या जावंक पुरो आमी कांय स्पेशली आमी मागचे सर जावन आतां कॅन्सर पिडेस्तां खातीर 3 वर्सां तर मागते आसा कितलो लोकांक बरेंपण जालें लास्ट स्टेजीर आसले सयत गूण जाली पूण थोडी भियानंत मरतात कॅन्सर पिडे आयल्या वेळार तें जायना सो गोणंत जायना बा गेलेंत म्हणून चिंतात बेस्ट डॉक्टरान 2 म्हयने दिल्ली 3 म्हयने दिल्ली एकच म्हयनो वांता म्हणली आजुनूय आसात 15 वर्सां 20 वर्सां उपरांत आजुनूय आसात देखून आमी त्या वैजांचेर भावार्थ दवरचे बदलाक देवाचेर भावार्थ दवरचे खंडीत देवाचें उतार सांगता तुमकां खंडीत वखदाची गरज पडटली वैजांची गरज पडटली म्हणटा जन्माच्या पुस्तकांत वैजांक जन्माय दिल्ली हांवेंच म्हणटा गरज पडटा पूण ताच्या की व्हरतो भावार्थ देवाचेर आसा जे तो लास्टाक पळयता पळय मागीर लास्टाक म्हणटा डॉक्टर म्हज्या हातान कांय जायना आनी देवा कडेन मागा म्हणून लास्टाक ताणें हात दिवंक शकता देखून ते जाला देव आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें समजून काण गेल्यार आमी बेगीनच बरी भलायकी जोडयेत आमी विश्वासान मागल्यार ताचे तावन भायर येवयेत देखून आमी जाणा जावया मगच्या भावा आनी भयणी मुखार किर्तनाच्या ग्रंथांत 57 चॅप्टर थंय आमी आमकां आनीक चड आनी चड वाचूंक मेळटा 57 वर्सेस 3 सरकार तावन तो म्हाका तारण धाडूं खंय तावन तारण येता सरकार तावन सर्वेस्वर देव सरकार आसा आनी सरकार तावन आमचेर दिश्ट घालता आनी तो म्हाका तारण धाडूं म्हाका मस्तीतल्यांक तो लजेक घालूं म्हाका मस्तीतल्यांक म्हाका विरोध उलयतल्यांक म्हाका वायट करतल्यांक तो लजेक लजेक घालतलो
देव आपलो मोग आणि विश्वासीपण दाखव. देव आपलं मोग आणि विश्वासीपण आमकां दाखयता. देव आमकां मोग आणि विश्वासीपण दाखयता. मस्त जाणां सांगचे देवान म्हाका शिक्षा दिल्या म्हणून. देव शिक्षा दिता जाल्यार तूं देव घे. अयो ही कित्याक आमी समजून कान घेया? कित्याक कान घेना आमी समजून? देव आमकां कसले शिक्षा दिवंक आयला गे. देव आमचो मोग करूंक आयला. शिक्षा दिवंक आयिल्लो जाल्यार देव ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडतो गे. ताच्या पुताक आमचे खातीर बली दितो गे. ताच्या पुताक त्या कश्टांतान पाशार जावंक दितो गे. ताच्या पुताक त्या कुर्सार 3 वरां उमकळतना त्या बापायन पळयलां मो. आवय सकयल आसा ही सगळें पळयलां मो. हो देवाचो मोग न्ही गे. आमकां बाचाव करूंक आयिल्लो न्ही गे जेजू ह्या संवसाराक. देवान आपल्या पुताक बाकी दवरनासतना ह्या संवसाराक धाडलो कित्याक ताचे पातयेंतल्यान कोणेंत नाश जायनाय म्हणून म्हणटा पवित्र पुस्तक. कोणेंत नाश जायनाय. एक मनीस नाश जावच्या खातीर देव आशेना मोगाच्या भावानी मेनी ताकाय बाचाव करूंक आशेता. तर देव काल्याक शिक्षा दिता न्ही. आमकां पाटी येवंक आमी वायटाक गेल्यार पाटी येवंक शिक्षा दितलो दुसरो आसा. आमकां कितें पिडा शिडा आसता तो पुरा तो सैतान पूण ताका एक फावटी सोडटा ताच्या जिवितांत येवंक. तितलेंच ताचे एका सेकंडाक देवान दिल्लें रक्षण काडल्यार आसा पळय प्रॉब्लेम आमच्या जिविताक येतात. जॉबाच्या ग्रंथांत सांगता न्ही गे सैतान येवन सांगता देवा कडेन तुवें ताच्या भोंवतणी उज्याची वय घाल्याय. जॉबाक सांगता उज्याची वय घाल्याय. पळया ते दाळा जेजू ह्या संवसाराक येवना जाल्यार त्या टायमार देवान कळ्ळें प्रोटेक्शन दिल्लें आनी सैतान कन्फर्म करता वचून देवाक मुखार तुवें ताका उज्याची वय गेल्या कित्याक सैताना ताच्या भितर येवंक जायना. पवित्र आत्म्याचो उजो ताच्या भोंवतणी पेटता. ताच्या कुटुंबाच्या भोंवतणी ताच्या आस्तबदकाच्या भोंवतणी ताच्या जनवराच्या भोंवतणी ताच्या हर एक कृशेच्या भोंवतणी पवित्र आत्म्याचो उजो पेट्टा. देखून सैताना कितेंय पाडाव करूंक जायना. देव सैतान एकय सारता रिक्वेस्ट देवा कडेन तुजी पळय वय घाल्ली काड. आनी देव ताची रक्षणाची वय काडटना जॉबाचेर कश्ट येतात. मोगाच्या भावांनी भयणी वय देवान काडली मात्र कित्याक जॉबाची परीक्षा करूंक आसली. जॉबाचो तो मोग करतलो. मागीर निमाणे वाचल्यार जॉबाक ते सगळें दोडत्या मापान पाटी दिलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. दोडत्या मापान सगळें डबल करून दिलें. मोगाच्या भावांनी भयणी देखून देव केदार इतलें आमच्या मतीन दरीचे देव केदीस म्हाका आनी तुका शिक्षा दिना. देव केदीस म्हजे वयर तुजेर पिडा धाडिना. कित्याक धाडटलो देव? जावंक पुरो येता तुज्या परिवर्तना खातीर. जावंक पुरो तुवें देवाचो उळास करचे खातीर देवाच्या लागीं हाडचे खातीर. सांग पावलाच्या विशयान क्लियर सांगता म्हज्या पाठीच्या कान्यांत एक दूख आसा. हांवें मस्त पटी मागलें 3 पटी हांवें मागलें देवा कडेन ही दूख म्हजें तें काड म्हणून. पूण देवान सांगलें म्हजी कृपा तुका बरो. तूं केदाळा अस्कत आसाय त्या दाळा हांव तुज्या जिवितांत बळवंत. पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. केदाळा तुज्या जिवितांत तूं अस्कत जाताय. जावंक पुरो भावार्थांत अस्कत जाताय. जावंक पुरो मागण्यांत अस्कत जाताय. जावंक पुरो तुजी कामांत तूं अस्कत जाताय. भिये नाका त्या दाळा देव तुजे थंय बळवंत आसा. मोगाच्या भावान भयणी बळवंत जावन तुज्या जिवितांत काम करता. बळवंत जावन काम करता. भिये नाकात तुमी कित्याक देवाच्या रक्षणा खाल तुमी आसात. तुमचे ते खंयचेंत वायट भितर येवंक सोडचो ना देव. कशें जॉबाची वय काडली म्हळ्यार ताणें पवित्र आत्म्याची वय काडली मागीर कस्ट आयले पूण प्रत्येक सैतानाक पाडाव केलें ताणें ताका प्रत्येक वय घालून दिली. प्रत्येक वय घालून दिली. तित एका देव सर्वेस्वर देव इजाया प्रावद्या मारिफात क्लियर सांगता एक घडी भर हांवें तुका सांडली पूण आतां परत्यान हांव तुका वेंगेन घेता. एक घडी भर सांडचें कित्याक म्हाका आनी तुका इल्लेशें देवाचो मोग जायचें न्ही. देवा सरसीन येचें न्ही. नाजाल्यार हांव आनी तूं आमच्यात मजेन आमच्यात जिवितांत आमच्यात गमात मारनासता आमी. आमकां फाटीं हाडच्या खातीर आमकां देवाच्या लागीं हाडच्या खातीर एका घडये जावंक पुरो तें रक्षण तो काडता. त्या जाल्यार कश्ट येतात अनवार येतात पूण एका घडी भर हांवें तुका सांडलें म्हणटा. एका घडी भर मात्र
एक गडीभर एक देवान आमकां परमानंट सांडलें जाल्यार आज हांव आनी तूं जीव आसूंक साथ दितनातलें, आज हांव आनी तूं उलोवंक साथ दितनातलें, हांवें हांगा उबें रावंक साथ दितनातलें. कित्याक सांगता क्लियर रोमाकाराचें पत्र, पातकाची मजुरी मरण म्हूण सांगता. केन्ना लागीं आमी मरचे आसले, पूण देवाची काकूळ, देवाची कृपा, देवाचें रक्षण आसले वरवीं आज आनी हांव आनी तूं जिवंत आसा. मगाच्या भावा आनी भयणी, हें समजून काणगेचें आमी किर्तनाचो ग्रंथ 70 आनी 2 अध्याय 72 and verses 4 अशें सांगता. 72 लोकां मदल्या दुबळ्यांक तो राखो, लोकां मदें दुबळ्यांक तो राखो, गरिबांच्या भुरग्यांक तो निवारू, पळया गरीबाच्या भुरग्यांक तो निवारू, आणि तांकां जबरदस्ती करतल्यांची आनी फूड तांकां करूं. जबरदस्ती करतल्यांची फूड फूड करूं. कोण तुमकां जबरदस्ती करतात, कोण तुमकां गुलामगिरीक लायतात, तांची सरस्वत देव फूड करता म्हणटा. पळया क्लियर, लोकां मदल्या दुबळ्यांक तो राखता, लोकां मदें कोण दुर्बळी आसा तांकां राखता, गरिबांच्या भुरग्यांक तो निवारता, आनी तांकां जबरदस्ती करतल्यांची फूड करता. सर्वेस परदेव सदांच आमच्या सांगात आमी कितें करता म्हळ्यार आमकां तो अनुभव मेळना देवाच्या हजरपणाचो. आमच्या सांगात देव आसा म्हणून एके फावटी आमकां कळना, आमी आमच्याच मर्जेन जियेता, तशें जायना. देवाचें हजरपण आमी काणगेचें, देवाचें हजरपण आमी जाणा जायचें. देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें तो भावार्थ आमकां आसाचें. देव आमच्या भितर आसा, आमच्या बगल्यान आसा, आमच्या मुखल्यान आसा, आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या वयर आसा, आमच्या सगळ्या जिवितांत आदार दिवंक तो आसा. एक आशिर्वाद आसा आनी केदाळे एक फावटी आशिर्वाद फेस्तां दिसा पुरो आशिर्वाद मेळटा, आनी देव तुमचे सवय आसो म्हणटा. तुमच्या मुखल्यान आसूं, तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान आसूं दी, तुमची जतन काणगेवन दी, तुमचे वयर आसूं दी, तुमकां आशिर्वाद दिवन दी, तुमच्या भितर आसूं दी, तुमकां भलायकी दिवन दी, तुमच्या सांगता आसूं दी, तुमकां भद्रती दिवन दी. केदो व्हडलें आशिर्वाद न्हय जालें न्ही. इतलें आमकां तो आमचें तें आसा. आमच्या मुखल्यान आसूं आमची वाट व्हरता, आमच्या फाटल्यान आसून आमची जतन काणी घेता. केदाळे दुस्मानान मारच्या फाटल्यान न्हय, मुखार येनात, देखून फाटल्यानी तो रावता. इस्रायल परजा पळय इजिप्ताच्या गुलामगिरींतल्यान भायर येतना मुखल्यान उजवाड जावन रावलो तांकां. जेन्ना काळोख जातना सरस्वत देव फाटल्यान रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. फाटल्यान म्हळ्यार दुस्मानांनी येवन इस्रायल परजेचे धाड घालनातले बरी, फारेवाच्या फौजेन ताचे वयर धाड घालनातले बरी फाटल्यान रावून तांकां काळोख केलो, हांकां उजवाड जालो. पळया दिसाक तो मोडा हारपार तांकां वत पडनातले बरी सावळी केली, आनी रात जाताना थंय क्लियर सांगता पवित्र पुस्तक, सरस्वत देव तांच्या फाटल्यान रावलो. देव तुमच्या फाटल्यान आसा. दुस्मानाचे अटॅक तुका येनातले बरी, तुज्या मुखल्यान आसा तो तुका वाट व्हरता, तुका वयर आसा तो आशिर्वाद दिता, तुजे भितर आसा तुका भलायकी दिता, तुज्या जिवितांत आसा तुका भद्रती दिता. इतलीं पुरा बेसांवां सरस्वत देव म्हाका आनी तुका दिता म्हाका भावा आनी भयणी. देखून भियोवचें कित्याक? किर्तनाच्या ग्रंथांत 91 आमकां सांगता. किर्तन आमकां हरियकल्यांक गोत्तालें किर्तन, हरियकल्यांक बायट आसा, पूण कितलें समजून काणगोवन गेलां तें तुमकां मात्र गोत्तो आनी देवाक मात्र गोत्तो. पळया आमी समजून काणगोवंक जाय. हें किर्तन खाली बायाट बडा 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 म्हळ्यार पावना. 91:7 पळया, तुझे कुशीक 1000 जण मरण तुझ्या कुशीक 1000 जण मरण पडतीत, आणि तुझ्या उजव्याक 10,000, आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुझे सदशीक तरी तुजें अशें कसल्यांच वायट कसल्यांत वायट पावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सुरवेर हांवें एक म्हज्या जिवितांत पळयल्लें. कुवेटाक अटॅक जाता आसतना आमी बॉर्डरार आसलां. जहारा म्हणून ते एक डेजर्ट आसा, आनी त्या डेजर्टाच्या लागीं आमी काम करताले. आनी ते जाल्यार फस्ट 4:30 वरार पंत्यार अटॅक जाल्लें. 4:30 वरां जहारा उतरून येताले, मिलिटरी येताली, आनी आमच्या सायडीन आमी खंय रावतल्या. ते एक आमच्या एक अरब्याची एक कंपनी आयली, अफनान कंपनी म्हणून, अफनान नर्सरी म्हणून, तातूंत हांव काम करतालो. आनी तेच्या सायडीन त्या मार्गाच्या देगेच्या तिल्या सायडीन व्हडले सगळे झाडाक आसा पळय त्या एरियाक एक उदक दिवचे व्हडले टँक आसले. थंयच्यान उदक सप्लाय जातालें सगल्यांक. आनी ते तांणी प्रत्येक जावन टँकान ती टँक मारून उडयली. सगळें उदक भरून गेलें.
आनी गेले मुखार वचून सगळ्यांक मारले तांणी मारले आमी इल्ल्या वेळान सादारण एक आमी 5 वरां आमकां ड्युटी पांद्यार आमी उठून पळयतना हें पुरो जाती आसा आनी तो आवाज आयकून उठला 5 वरार तांणी त्या टँकाक मारले आनी व्हडले उदकाची टँक कितले गे 1000 लिटरांची सगळी फुटून घाली सगळ्यांक उदक जालें आनी आमी पळयत आसतना मिलिटरी मार्च करन येता आसा सगळ्यांक मुखार कोण मेळटा तांकां लागड काडटे आसात जायते तांची हेलिकॉप्टरान तांची मुखार टँकां आली सगळीं मारून उडयलीं ताणें आनी मागीर एक 10 वरां जाताना आमी भायर वचून पळयतना रोडाच्या भोंवतणी कितलीं मोडीं पडल्यात कितली तांची मिलिटरी कुवेटची मिलिटरी कितलो की लोक त्या दोनी सायडीनी रोडांनी पुरा मरून पडल्यात म्हळ्यार आमी थंयच लागीं आसल्या आमचे ल्हानशे एक ल्हानशे घर आहले आमी सादारण एक 20 जाणां थंय रावतले त्या डेजर्टान आनी आमकां ती घरां पक्की घरां नातिल्लीं पक्की घरां कांय नातिल्लीं व्हडलीं कंटेनरां आसात पळय तांतूं घरां आमकां कंटेनरान रावताले आमी तांतूं एक एसी घालून रावतल्या तांकां मारून उडयताले एक टँक एक जाल्यार पुरो तांणी आमचें तें ल्हानशें घर सो कितें ना आमचें तें हें आसलें आमचे कडेन सोवांत आमी 2 रुमां करून 4 जाणां एका रुमांत आसल्या तितलीं जाणां मात्र त्या कंपनींत कामाक आसल्या आनी सगळे मारून उडयता आसले पूण हें वाक्य पळया हें वाक्य प्रत्येक वाचना तुमी जाल्यार चॅप्टर कीर्तन 91:7 तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 मरण पडटीत तरी तुजे कसलेंत वायट येवचें ना आमी तेदाळ मागण्या नातल्या जेजू विशयन कांय तेनातल्या काली एक खंय आमरी केल्यार केली एक कांय ना आमी जस्ट काम केलें आयलें जेवल्या काल्यार न्हिदल्या खंयचेंय ना आनी आमकां ही गरजे घ्यायचें जाल्यार सादारण एक 35 किलोमिटर येवचें कोण आमकां थंय गाडयो मेळना थंय बस्सां नात केदाळे म्हज्या भावान आमकां आपोवन व्हरचें आसलें येवचें आपोवन व्हरचें ताचे गाडी म्हजो आनी एकलो फ्रेंड आसलो तो येवन केदाळे आमकां आपोवन व्हरतालो नाजाल्यार आमी सादारण एक इगर्जे जाल्यार 2-3 किलोमिटर सोलोन येवन थंय तावन खंयचे गी टॅक्सी गी खंयचे गी वायनायट गी तें पुरा धरून आमी इगर्जे वचूंक आसले पळया आमकां राखलें पळया देवान त्या दीस आमी शबितायेन राखल्या कोणाकच आमच्या इंडियन लोकांक कोणाकच प्रॉब्लेम जावनात सगळ्यांक देवान राखलें आमी तांचेतान भायर आयले आज पळय आमी जिवंत सावने त्या दीस गेलें जाल्यार एक देवाचें रक्षण एक ताची वय ताणें काडली जाल्यार आमी कोण्णी आसतना कित्याक तें एकच आमकां कोत्ता आमची परिस्थिती थंय कशी आसली की म्हणून दुसरें कांय नातलें थंय देवान आमकां राखलें पळया देवाची काकुळदानी कृपा केदी वर्ती जावन आसा म्हणून कीर्तन 138:7 अशें सांगता कीर्तनाच्या ग्रंथांत 138 विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय पळय परते वाचा तुमी परतेक विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय म्हजे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता देव सरेस्पर देव आमच्या दुस्माना हात उबारता ताणें उबारल्यार पुरो ताणें कांय करीचें म्हणना तुजो दुस्मान नाश जावन गेलो तुका कितेंत वायट करचें ना तुज्या लागीं कितेंत जावचें ना मोगाच्या भावा आनी भयणी जावंक पुरो तूं ह्या संवसारांत एक किरकोळ जिवी हांव आनी तूं काली एक किरकोळ जिवी म्हजो आनी तुजो उडास करूंक सर्वेस्पर खंय आसा आनी आमी खंय आसा आमी कोण ताणें आमचो उडास करच्या खातीर पूण जाल्यारय ताका आमची विसर पडोवंक ना म्हणटा देवाच्या मोगाच्या भावा आनी भुरग्यान देवाच्या सर आमच्या भावा भयणीनो आज आमी कीर्तनाच्या ग्रंथान 145 वाचया 145:19 तुमी हर एक दीस कीर्तन वाचता जावंक बरो पळया आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण देवाक भियोन कोण चलता ताका ताची इच्छा तो पूर्ण करता तुजी आशा कितें आसा तुज्या काळजाचे अत्रे कितें आसा तो संपूर्ण करता मोगाच्या भावानी भयणी
तांची बोब ऐकता आनी तुजी- तांकां निवारता तुजी बॉब तो ऐकता आनी तुका तो निवारता आज कितें तुमी इंटेन्शना घाल्यान हे पुरा देवाक कळीत ना गी सगळें कळीत आसा मगाच्या भावा आनी भयणी आनी आपणाक भियोवन चलतल्यांची कोण देवाक भियोवन चलता कोण देवाक देवाचे उपदेश पाळटा कोण देवाक आराधन करता कोण देवाची स्तुती करता कोण वायट सवय सांडता ताका देव बिलकुल सांडिना मगाच्या भावा आनी भयणी भियोवन चलतल्यांची इच्छा और एक इच्छा तो संपूर्ण करता आनी तांची बॉब ऐकता आनी तांकां निवारता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया आम्ही वाचया गादीचं पुस्तक म्हणणं प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 10 18 वर्स 10 कितें सांगता सर्वेस्पराचे नाव बलिष्ठ बुरुज सर्वेस्पर देवाचें नाव बळिश्ट तें बुरुज तें एक व्हडलें टावर नीतिवंताचेशी धांवता आनी ती वोवन तूं ताचे सरशीं धांवता आणि सुरक्षित आनी असता सुरक्षीत आसता पळया हर एका गांवांत एक एक टावर आसा आमच्या मंगळुरांत थंय एक टावर आसा तुमी वयर मंगळूर हंपणघाटांतल्यान वयर गेल्यार थंय एक टावर आसा उडपी गेल्यार थंय एक कापू थंय एक टावर आसा ते टावर काल्याक थंय ताव न्हू सगळ्या गांवांक नदर लावं पयलें आतां काल एक लायट माट पेकता त्या टावरार आनी थंय ते लोक थंय थाव न्हू सगळ्या शाराची नदर घालूं सर्वेस्पर देव व्हडलें एक टावर तर सगळ्या संवसाराचेर तो नदर घालता देवाचें उतर सांगता जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत तुमी असल्यार देवाच्या दोळ्यांची दिश्टेचो प्रभाव कितलो आसा की सुर्याच्या किरणाचे की 10,000 सड वांटे सड चुरूक आसा ताचे दोळे सुर्याचे किरणाक तांकां दोळे दिवंक जायना सो देवाची दिश्ट ताचे की 10,000 वांटे सड 10,000 टायम चड जावन आसा म्हणटा तर देवाची दिश्ट आमकां पळयनासतना रावत गी आमी खंय आसा कितें आसा म्हणून पळयनासतना रावत गी प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 22 सांगता क्लियर आमी वाचया देवाचें उतर हांव वायटाचें फारीकपण घेतलो अशें म्हणा नाका सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका सांबाळटलो पळया वायटाचेर फारीकपण घेवंक वचनाका म्हणटा आमी चड जावन आनी फारीकपण घेवंक घेता भावान कालें केलें ताचे वयर फारीकपण घेतलें भयणीन कालें केलें ताचे वयर फारीकपण घेतलें आवय बापायचेर भुरगीं फारीकपण घेतात तली परिस्थिती घोव बायलेचेर फारीकपण घेता बायल भुरग्यांचेर फारीकपण घेता घोव बायल घोवाचेर फारीकपण घेता असलीं पुरा फारीकपणां आज आमी पळोवंक मेळटा आमकां हांव ताका सोडिना म्हणून थोडीं सांगतात मेल्यारय सोडिना गय मरूंक जाल्यारय तयार आसात तांकां फारीकपण घेतल्या शिवाय सोडिनात देखून ओले संगती आमी पयस करीचे म्हणटा हांव वायटाचें फारीकपण दितलो अशें म्हणा नाका वायटाक हांव वायट फारीक करतलो म्हणा नाका सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका सांबाळटलो कोण तुज्या दुस्मानाक कोण तुका वायट करतले तांकां जेजूचेर एक जेजू कडेन एक कंप्लेन दिवन सोड पुरो म्हाका कोणी वायट करता जाल्यार कालें म्हणटा तें कालें आमी जेजूचेर कंप्लेन जावन सोदचें सुमी हाळ्या ह्या मनशान अशें केलां एक FIR वयर फायल करा तो पळयता पुरा तुमी काल्याक तांचे वयर विरोध करचें सगळें तो पळयता ताका कालें करचें म्हणून कोत्ता तो तूं कांय डॅमेज करनासतना ताकाय डॅमेज करनासतना देव एकलो मात्र राखता आमी एकामेका उलयल्यार आमी एकामेका डॅमेज करता रिलेशन डॅमेज जाता आमचें उलयतना आमी एक पटी रिलेशन डॅमेज करता पूण तें देवाक सोडल्यार देव ताकाय डॅमेज करना तुकाय डॅमेज करना तो खंडीत जावन ताका रिपेंट जावंक देव अवकाश दिता म्हाकाय आनी तुका खंडीत जावन एक रिपेंट जावंक म्हाकाय अवकाश दिता देव दोगांयचो मोग करता न्ही देखून आमी समजून काणगेची येवं पुरा संगती गादीचो पुस्तक 29 वर्स 25 अशें सांगता 29 वर्स 25 दुसऱ्यांचे भेम फास म्हणटा दुसऱ्यांचे भें पास म्हणटा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत आमी दुसऱ्यांचेर बेरान दवरल्यार आमकां तो पास म्हणटात ते पूण सर्वेस्पराचेर तूं विश्वास दवर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तो तुका सुरक्षीत राखता खंयच्यान तो वायट तुजें तें येनातले बरी तो पळयता मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी आज आमी पळोवन काण घेवया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 38 आतां पावलुची थोडी पत्रां हाचे विशयांत आमी इल्लोसो नियाळ करया आनी आखेर करता हांव आज इल्लोसो वेळ जालो खंडीत जावन हें आखेर करूं की म्हाकाय
कित्याक म्हळ्यार नाका म्हण दिसता इल्लें कंटिन्युएशन करया कित्याक इतलें बरें उतर देव आमकां आज दिताना कित्याक आमी सरचें पळया 37 वय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 जाल्यार जाल्यार ह्या सर्वांती सर्वांती हां जाणे आमचो मोग केला ताणें आमचो मोग केला देवान आमचो मोग केला जेजून आमचो मोग केला पवित्र आत्म्यान आमचो मोग केला आनी तो ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता ताच्या मारिफात बापातान पुतातान पवित्र आत्म्यातान आमी संपूर्ण जैत जोडटा संपूर्ण कंप्लीट जैत जोडटा कित्याक कित्याक इतले हांव खंडीत जाना इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावन जिवीत जावं मरण जावं दी जिवीत जावं दी देवदूत जावं देवदूत जावं दी सैंबावर्त्य सत्य सैववर्त्य सत्य जावं दीत वा पदव्यो जावं या पदवे जावं दीत आतांचो काळ जावं आतांचो काळ जावं दी फुडलो काळ फुडलो जावं काळ जावं दी अंतराळ जावं अंतराळ पाताळ जावं जावं दी आनी पाताळ जावं दी कोणी जावं कोणी कितेंय जावं जावं दी कोणी जावं दी कितेंय जावं कितेंय जावं दी जेजू क्रिस्त आमच्या जेजू सोम्यातय क्रिस्ताच्या सोम्याथय आमकां मेळलेल्या आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगात देवाच्या मोगात हांव न्हू आमकां वेगळीं करूंक आमकां शकचे ना वेगळे करचे करूंक कोणी शकचो ना. शकचो ना केदे वर्तें वतारणे सांबावल्या विशयन क्लियर सांगता देव आमचें कितलें रक्षण करता सगळ्यो संगती सांगता पळया खंडीत जावन जिवीत जावं दी देवदूत जावं दी सैंबवर्त्य सत्य जावं दी पदव्यो जावं दी आतांचो काळ जावं दी फुडलो काळ जावं दी अंतराळ जावं दी पाताळ जावं दी कोणी जावं दी कितेंय जावं दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळीं करूंक कोण सकत कोणी सकना देवाचो मोग मात्र आमी अनुभव करीचे देवाचो मोग मात्र खंडीत जावन म्हणजे त्या 3 दिसांच्या रेसिडेन्शियल रेत्रेन तुमी देवाचो मोग अनुभव केला हरी एकल्यानी कोण आयिल्ली तुमी एक व्हड एक ग्रोथ रेतीर जाली तुमी सगळ्यांनी अनुभव केला देखून कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 8 and 9 सांगता फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 8 and 9 पळया कितें सांगता देवाचे उतार इतल्या भितरच तुमी पुरते दादोशी जाल्यात शें दिसता इतल्या भितर तुमी पुरते दादोश जाल्यात म्हूण दिसतात तुमी ग्रेस्ती जाल्यात तुमी ग्रस्ती जाल्यात आमचे विणेन्स आमचे विनेस तुमची राजवडकी तुमी हातान धरल्या तुमची राजवडकी तुमी हातान धरल्या तुमी निजायकी राजा जाल्यात निजागे तुमी राज्य जाल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें कितलें बरें आसलें पूण तुमींत राजवडकी चयल्यार देवाचें उतर समजून काण घेवन तुमी ग्रेस्त जाल्यार कितलें बरें जातें आसलें आमी तुमचे बराबर आमी तुमचे बराबर राजवडकी चलोवन आसत्या आमी राजवडकी चलोवन आसत्या म्हाका दिसता त्या देवान म्हाका दिसता त्या देवान आमकां दमदुतांक मरणाचें फरमान जाल्ल्या बरी मरणाचें फरमान जाल्ल्या बरी सक्ता प्रास निमाणे कर्ण सक्ता प्रास निमाणे कर्ण रंगस्थळार उबे केल्यात रंगस्थळार उबे केल्यात सगळे रस्ते मुखार मनशां आनी देवदूतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या सांपावलीचे इल्लेशे दुखी सांगता पळया ताका सांपावलोन सुसलेले कश्ट सांपावलोन केल्ले इतले मार खंयच्याच अपोस्तालांनी कावनात ताणें केल्ले इतलें पैन खंयच्या अपोस्तालांनी करूं ना ताका एक कितली एक आशा आसली सम्या पयलें कितलें तो क्रिस्ताक कश्टितालो गे तितल्यान तो मागीर क्रिस्ताक उखल धरता तो क्रिस्ताक परगट करता म्हज्या आनी जिवितान तुज्या जिवितान आमी क्रिस्ताक मस्त पटी कश्टिला मस्त पटी आमी क्रिस्ताच्या विरोध गेल्या मस्त पटी आमी भावार्थ सांडला पूण आज तावन सांपावल बरी आमी क्रिस्ताक वखल धरया क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया क्रिस्ताच्या जिवितांत आमी एकठांय करया आनी त्या क्रिस्ताच्या जिवितांत आमी जिवंक फुडें सरया मगच्या भावा आनी भयणी हें आमकां गरजेचें आनी एफेसकारांचें पत्र 6 अध्याय 13वें वाक्य सांगता एफेजियन्स चॅप्टर 6 वर्सेस 13 देखून तुमी देवाचें कावाचें सजय खंय भायर येताना भितर येताना देवाचें कावाचें तुमी सजय तवळ वायट आसा तो दीस उदेल्ल्या वायट असो दीस तुज्या जिवितांत केदाळ येत म्हणून तुका गोत्तू ना तुका कळीत ना सडन जावंक येवंक बरो एक दिसी तूं घरांतल्यान भायर सरतना जेजूचें रक्षण काण गेल्या शिवाय भायर वचनाका दुस्माना मुखार रावंक तुमी शकतल्यात तुवें रक्षक कवच नेसल्यार दुस्माना विरोध तूं रावंक शकतलोय
तितलेंच न्ही तितलेंच न्हय अखेर पर्यंत फाटी पडटा अखेर पर्यंत फाटी पडतना अशें झुजोंक तुमकां धैर्य झुजोंक मेळटलें तुमकां धैर्य मेळटलें अखेर पर्यंत आमी या भुमीच्या गर्भाक येता म्हणसर आमी धैर्यान झुजोंक जाय एक आत्मीक झुज आमचे आत्मीक या वॉरफेअर स्पिरिच्युअल वॉरफेअर हातूंत हांवें आनी तुवें जिखोंक जाय हांवें आनी तुवें थळाक देवंक जाय रक्षक कवच न्हेसून ह्या झुजांत हांवें देवंक जाय तर देवाना जाल्यार हांव चलवतलो हांवें देवंक जाय कित्याक धैर्यान देवंक जाय क्रिस्त म्हजे सांगत आसा क्रिस्त म्हजे सांगता जियेता क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान आसा क्रिस्त म्हज्या मुखल्यानी आसा क्रिस्त म्हज्या वयरी आसा क्रिस्त म्हज्या बगलेनी आसा पळया मगच्या भवानी बहिणी हेब्रेवांक बरयले निमाणे एक उतार आमी आयकून आयचे वरभर आखेर करया हेब्रेवांचे पत्र 13वा अध्याय निमाणे त्या अध्यायांत 6वें वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 13 वर्स 6 देखून खऱ्या विश्वासान आमी आज म्हणया खऱ्या विश्वासान हांव आनी तूं सांगता म्हणया आमीच म्हणया सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार तुमचो उजवो हात उबार आनी सांगा सर्वेस्पर देवच म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोंक ना कोणाक हांव भियेना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय ते आमचे उजव्या हात उबार परत आमी सांगया सकड रिपीट करया उतर देखून खऱ्या विश्वासान आज आमी म्हणया सर्वेस्पर म्हजो कुमोगदार सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार कोणाक हांव भिवसो ना कोणाकच हांव भियोंक ना कोणाकच हांव भिवसो ना कोणाकच हांव भियोंक ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय ते म्हाका कितें करूंक जाय आयस नामगच्या भवानी बहिणी हें देवाचें रक्षण आज सादारण एक वर लागीं लागीं देवाचें उतार आमी आयकलें सर्वेस्पराचें प्रोटेक्शन कशें आसा इज गॉड्स प्रोटेक्शन देवाचें रक्षण तुमकां आसा मगच्या भवानी म्हाका आसा देखून आज म्हणसर हांव जिवंत आसा जाल्यार म्हजें कुटुंब आज म्हणसर आसा जाल्यार म्हजीं भुरगीं आज म्हणसर आसा जाल्यार देवाचें प्रोटेक्शन देवाचें गायडन्स देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत हें सगळें आमकां करूंक आदार दिता धैर्यान आमी ह्या संवसारांत एकामेकाक आमी आदार दिया एकामेका खातीर मागया कोण अस्कत आसा तांकां उखल धरया कोण कश्टांत आसा तांकां भायर काडया हें आमचें मिसांव मगच्या भाव आनी भयणी जो भाव आज कश्टांत जाल्यार ताका पळोवन आसनाका ताका भायर काडूंक प्रयत्न कर वच ताच्या घरा कितें प्रॉब्लेम पळय ताच्या जिवितांत कितें बरेंपण करूं जाता कर आनी हें आज देवाचें संरक्षण म्हाका आनी तुका एकल्याक मेळो न्ही म्हणून हात बांद एक घडी भर आमी मागया हालेलुया 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 ईर बरे कलबरे दक शंदर बरे करबल रकल जीजा थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड ईर बरे कलबरे दक तुमचे सगळे इंटेन्शना खातीर मागया वाला रा बाबा ईरा ला का बाबा रुक शंदर बरे करबल रकल बरे दक शंदर बरे करबल रकल जीजा हालेलुया वरत बाबा शंदर बरे करबल रकल जीजा थँक यू जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा ईर बरे कलबरे शंदर बर करबल रकल जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी 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 हे रबा बर कलबर रकल शंदर बर करबल रकल जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी एंड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा हालेलुया 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 every bondages and every curses every sicknesses every failures in the name of Jesus Christ every financial crisis in the name of Jesus Christ we bind all the powers of the darkness and we nullify that power right now in the name of Jesus Christ. Not to disturb them anymore in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. तुमकां समजतांक देवाचें प्रोटेक्शन मागता आयच्या दिसा इतलीं जाणां तुमी जॉयन जाल्ल्यात तुमकां समजतांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या जिवितांत खंडीत जावन देवाचें प्रोटेक्शन आज कान गेल्लें तुमी खंडीत जावन बरोवन दवरलां आसतलें तुमी खंडीत जावन तें मार्क केलां आसतलें एकेद्याला करूं ना जाल्यार प्रत्येक हें टॉक आयकून एक बरोवन दवरा नाजाल्यार तुमच्या बायबलांनी मार्क करा आनी केदाला तुमकां प्रॉब्लेम येतात एक पटी वाचून पळया हें वाक्य प्रत्येक तुमकां भावार्थ येता बरोवसो येता आनी प्रत्येक देवाची सकत तुमी आपणावंक शकतात मगाच्या भावा आनी भयणी देखून आज तुमचे खातीर आमी मागला
हर एक आमचे यूट्यूब चॅनल तुम्ही खंडित जावन हेरांकी धाडा हेरांकी बरेपण जावं दी आनी सबस्क्रायबर करा आनी प्रत्येक जावन आमचे खातीर मागा तुमचे खातीर आमी निरंतरी मागता तुमचे हर एक इंटेंशन आज घाल्यात हर एक दिसा आमचे विनवणेचो पंगड आसा यूट्यूब चॅनलान कोण पराय जॉईन जातात तांचे खातीर हर एक दिसा आमी मागता तुम्ही जाता जाल्यार जॉईन जाया सकाळी 7 ते 8 वरां म्हणसर आमचे विनवणेचे मागणे आसता ऑनलायनीर गुगल मिटार तुम्ही जॉईन जावयेत तुमचे खातीर आमी मागता तर संगता सक्कर संगता मेळोवन जेजून शिकलेले मागणे आमी संगता म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता प्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन आमकां समेस्तांक सरस्वत देव आशिर्वादीत करून दी आमच्या मुखल्यान आसूं दी आमची वाट व्हरून दी आमच्या फाटल्यान आसूं दी आमची जतन कान घेवन दी आमचे वयर आसूं दी आमकां समेस्तांक आशिर्वाद दिवन दी आमच्या संगत आसूं दी आमकां भद्रते दिवन दी आमचे भितर आसूं आमकां सदांच आमकां भलायकी मेळोवन दी म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड तुमकां बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट